जवळजवळ आमी 11 ॲम्ब्युलन्स आमच्या उत्तर गोव्या खातीर आमी दिवपाचे थारायल्यात. ज्या ज्या जाग्यार चड गरज आसा अशा गांवांक आमी दितात. आनीक पेडणे आमी एक पयर दिली, मागीर एक खोर्ले गांवांक दिली, एक प्रिवळो मतदारसंघ आसा आमचो फोंड्यां तांकां एक दिली. ही चवथी आनी एक आतां जवळजवळ आमची परत हरमल गांवांक आसा आज. त्यामुळे जी काही ॲम्ब्युलन्सा खातीर अडचण आशिल्ली ती बाबुशान आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी डिमांड दवरलो की एक 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 नाका कितें आहा ते आमी रिक्वायरमेंट सगळें एकदम पुरो करुया. आनी त्यामुळे सावथ गोव्याच्या खासदारान 10 दिल्यात, राज्यसभेच्या खासदारान 10 दिल्यात आनी आमच्यो 11 अश्यो जवळजवळ 31 ॲम्ब्युलन्सीस गोंया खातीर येतात. आनी म्हाका दिसता ही 31 ॲम्ब्युलन्स ज्यो कांय गोंयची गरज आसा ती भागयतली अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे आज ही ॲम्ब्युलन्स आमी ह्या गांवा खातीर आज ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर खातीर आज आमी दितात. त्यामुळे लोकांची सोय अशें लोकांची सोय जातली, बरी जातली अशी आमी आशा व्यक्त करतात. हे गाडी दिवप इजी जाता, बट गाडयांचे मेंटेनन्स जाल्ले आसना. मेंटेनन्स हेल्थ डिपार्टमेंट पळयता, हेल्थ डिपार्टमेंट मेंटेनन्स आमकां दिवपाक जायना, पूण आमी तो हेल्था कडेन सगळ्यो खुबश्यो गाडयो मेंटेनन्सा खातीर बंद पडलेल्यो आहा. ना आतां चालू मेंटेनन्स खातीर आतां हाज्या फुडें उरची ना अशी आमी हाजी खात्री तुमकां दिता. नो प्रॉब्लेम. म्हाज्यो गाडयो 1.5 लाख 2 लाख चल्लेल्यो आहा. त्यो गाडयो थकलेल्यो आहा. वी हॅव टू रिप्लेस देम. सो इजी टू से मेंटेनन्स जायना, मेंटेनन्स जाता ते, पूण 2 लाख जाल्या उपरांत मेंटेनन्स काय जातलें तें म्हाका समजना. यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस होलिस्टिकली. पूण जेन्ना 1.5 लाख 2 लाख गाडयो चलतात दे आर बाउंड टू ब्रेक डावन अँड वी कॅनॉट ओवर यूज ॲम्ब्युलन्सीस. प्रायवेट गाडयो वापरी येता ते भाशेन 1.5 लाख 2 लाख करी येता, पूण ॲम्ब्युलन्स म्हणटा ती फास्ट चलपा जाय. म्हणटकूच ती इट ऑलवेज शूड बी गूड रिपेअर. पूण जाणट्यो जाल्ल्या कारणान त्यो गाडयो रिपेरींग सारके टायमार जायना तेंची. आतां आमकां 31 गावल्या गाडयो. सो आमी पोन्न्यो गाडयो आहा त्यो काडपाचो फेज आवट करपाचो. 1.5 लाख 2 लाख चल्ल्या पळय त्यो फेज आवट करता, भायर काडटा. म्हाज्या डिपार्टमेंटाच्यानी 10-12 येतले म्हाका.